डिपार्टमेंटांनी ती फीज पे करता, वेगवेगळे कन्व्हेन्स फीज पे करता. समज तो कितें परचेस करता, स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी, अश्यो वेगवेगळ्यो जीएसटी पे करता. ते सगळे पे करून सुद्धा आता हो 2% ताचो चार्ज त्या मनशाचेर, त्या व्यक्तीचेर, जो मनीस या टुरिझम सेक्टरान आपलो व्यवसाय करूंक सोदता तेजेर इम्पोज करूंक सोदता. सो म्हाका दिसना हे सरकार जे म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गोय, हे खंयचे तरेन आत्मनिर्भर म्हणूंक सोदता. हे सगळे पयशे घेवन मागीर फुडल्या इलेक्शनाक परते कोण काँग्रेसचे आमदार जाले तांकां फोडपाक, आनी खंयच्या पार्टीचे आमदार फोडपाक, तशें प्रकरण आसा. सो आमी कंप्लीट हेका अपोज करता. आनी शॉकिंग गजाल म्हणल्यार आमी कलंगूट वाठारांत आमी सदांच म्हणटा की आमकां टाउट्स नाका, आमकां ते डान्स बार बंद केल्ले जाय, लडकी मिलेगा हे आमकां आयकुपाक नाका, मातशें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तुमी जाग्यार घाला. हे पळय ते ड्राफ्ट हा पळय तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता. ह्याच पेनाल्टी पेजाचेर तुमी पळयत जाल्यार ऑफेन्स ऑफ टाउटिंग अंडर सबसेक्शन 1 फायन 10,000. म्हणल्यार बारीक रेजिस्टर्ड मनीस जो आहा तेका फायन तुम्ही 10 लाख लायतले, आणि जो इल्लीगल टाउट हॉकर आणि भोंवता ते रस्त्यार न्यूसन्स क्रिएट करपाक तांकां तुम्ही 10,000 फायन धरतले. तेय न्हू, कोण पळय मनीस ह्या टाउटिंगान एसोसिएटेड आहा म्हणल्यार तेजे अंडर समज किंग पिन आसा तेका फकत 50,000 फायन. म्हणल्यार हांव किंग पिन, म्हाज्या अंडर 30 जाण तरी टाउट्स आहा जाल्यार 1 लाख धरी जाल्यार ताका 10,000 फायन, आनी म्हाका धरी जाल्यार 50,000 फायन. मात तो कोण रेजिस्टर्ड आहा पळय तेणेन बारीक कितें मिस्टेक केल्यार ही कॅन बी लायबल टू 10 लाख फायन. दिस इज utter nonsense and this is a disaster. I mean, and this is going to be an act